तुम्ही म्हणता ते बरोबर, लोक महत्वाचे. आम्ही स्वतः, हांव एक पर्यावरणवादी पत्रकार म्हणून हांव सदांच म्हणटा वाघय जाय लोकय जाय, पूण जाता कितें निर्णय घेवपाक इतले कळाव लायतात, इतले उसर जाता की लोकांची वस्ती वाडत चल्ल्या. ना पण तशें पळया की तुमी म्हाज्या बरोबर केन्नाय या आमच्या भागात, आमच्या लोकांक कितलो त्रास जाला ते म्हाका खबर आहा. आमचे गरीब लोक ते उत्पन्न, काजीचं उत्पन्न जे घेता गांवांत आनी जे झाडां लायतात तेंचे पेरिफेरीन, ते इतल्या वर्साचो इतिहास, एक 50-60 वर्सां पयलींच्यान ते काजी लायतात आनी ते उत्पन्न तेंचे इट्स अ इयर लॉंग इनकम फॉर देम. दॅट्स ओनली इनकम दॅट दे लिव. सगळें बरोबर. पूण कित्याक तुमी जेन्ना वागाचो रिझर्व म्हणटा, वागाचो एक्चुअली रिझर्वाचें डेफिनेशन कांय लोकांक कळोंक ना. तुमकां खबर आहा, तुमी वयता तुमकां खबर आहा ज्या तरेन तेजे स्पेसिफिकेशन्स आसता, ज्या तरेन तेजे कोर एरिया डिफायन करचे आसता, जितकी एरिया बफर आसता, वागाचो मुवमेंट पळयल्यार इतली एरिया. त्या वायल्ड लायफ सँच्युरीचे आयज पर्यंत रिहेबिलिटेशन जावंक ना. आनी म्हणूनच जेन्ना ते नोटिफाय केल्ले, म्हाजे आयज पर्यंत ठाम भुमिका, जेन्नाच्यान ते नोटिफाय केले की हांव वेस्टर्न घाटान आमचे 70चो भाग थंय येता, जेन्ना ते नोटिफाय केले तेन्ना सजेशन ऑब्जेक्शन बी कोणा कडल्यान घेवंक ना. आनी तेन्ना आमचो रिचर्ड डिसूज आशिल्लो आनी गव्हर्नर जेकब आशिल्लो. ही शूड हॅव एटलीस्ट वेटेड फॉर इलेक्टेड गव्हर्नमेंट टू कम इन टू फोर्स. ही कुड हॅव पुट हिज व्यू अक्रॉस. दे शूड हॅव सीन हाऊ मेनी हाऊसेस आर इनसाइड, हाऊ मच इनकम इज बींग टेकन, वेअर इट इज. एक रातोरात करून आमकां अक्षरशः आमचे 70 आनी सांगे म्हाका सुभाष फळदेसाय आयल्लो मेळपाक की आमच्या लोकांक बी थंय त्रास जाता. म्हणून वागाचो हांगा विशय ना, हांगा ऑलरेडी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा. त्या विशय खूब आहा वायल्ड लायफ सँच्युरी, तो सोडले शिवाय आनी फुडें पावलां घेवपाक म्हाका योग्य दिसता. नाही, पण विशेष बाब सुप्रीम कोर्ट आतां सामकें ठाम आसा हाजेर. अशे वेळार तुमी जेन्ना लोकवस्ती खातीर जेन्ना रानां लोकांक दितले तेन्ना दुसरो भाग रानाच्या अंडर कित्याक हाडचो न्ही? रानान आनीक जमीन कित्याक दिवची एक्झिस्टिंग? कारण ना जाल्यार लोकवस्ती वाडत वतली एका अर्दान. दुसऱ्या अर्दान तुमी जो पर्यंत निर्णय घेनात तो मेरेन लोकांची रानान घुसत रावतले. हांव एक प्रश्न विचारता, तुमी जर पळयल्यार, हांवें पळयलां ते, ताचे म्हाजे वडील थंय आमदार आशिल्ले. बरोबर. तुमी जर पळयल्यार ओवरऑल हाऊ डू यू एक्चुअली शूड हॅव टेकन द लायन? यू शूड हॅव टेकन द लायन लिव्हिंग ऑल द पीपल एंड रिहॅबिलिटेशन इन द विलेजेस आउट. Yes. You have not taken it out like that. You have taking into the consideration the villages. Okay. You want to see the forest cover to be increased. At the most, it would have reduced by about another 7-8%. Okay. Today, it is around more than 62.4%. It is more than 62%. पण आज निर्णय घेऊ शकतात ना, तुम्ही, असं आज म्हणता. कशे निर्णय? नाही, हांव कितें म्हणटा, केन्ना तरी एक दिवपाक जाय की हो ही लोकवस्ती एक्सक्लूड करया. ना, पण हे लोकवस्ती एक्सक्लूड करून सरकार, गोंय राज्याचे सरकाराच्या हातीन ना, पण तरी असं तरी representation. लास्टाक जाय ते ना. आमी आयज उलयता हांगा, तुमचे बरोबर आमची चर्चा चल्ल्या, पूण जाय त्या लोकांचो विरोध बी आसतलो. आमकां आमचो लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करूंक जाय. बरोबर. म्हाका 70चे जनतेचो इंट्रस्टूच न्हू. आयज सुभाष फळदेसाय आयिल्लो म्हाजे कडेन की सांग्याचो विशय आहा, नेत्रावळीचो विशय आहा, खोतीगांवचो विशय आहा, आनी एक कितें आहा की आमी आतां त्या सिच्युएशनान आसा जे खंय जेन्ना तो मार्क केल्लो एक कोणी केलें, हे म्हाजो एकलोच प्रश्न, हो सायंटिफिकली केल्लो काय 1-2 पर्यावरणीय कोणी वचून सांगलें तांकां करा म्हणून ते केलें, काय हे कशें जालें? आनी हे खंय गेलें तुमचें ऑब्जेक्शन सजेशन? आमी सगळ्या गोष्टीक ऑब्जेक्शन सजेशन मागता, पूण ऑब्जेक्शन सजेशन न घेता आमच्या लोकांक अक्षरशः मनस्ताप जाला. म्हणून आयज आमच्या लोकां कडेन जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वयता ते अक्षरशः एक्सायट जाता, कारण तांकां ते नाकाशेवट जाला, कारण तांकां दिसता की आपलें उत्पन्न वयतलें. ह्यो सगळ्यो गोश्टी चर्चेक बऱ्या आहा, पूण आमकां ते सारको विचार करचो पडटलो इन गोवा पर्स्पेक्टीव, कारण गोवा इज सच अ स्मॉल प्लेस विथ वन द लार्जस्ट हायेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द होल कंट्री. नाही, हांव म्हणटा कितें करातच लोकांचो इंट्रस्ट सांबाळपाक जाय. करपाक काय ना, आमी कितें म्हणटा ते सांबाळून दवरया आनी कितें आहा. हांव म्हणटा लोकवस्ती जर निर्णय घेवपाक कळाव लायलो, लोकवस्ती आनी तुमी, हांव म्हणना फॉरेस्ट बऱ्या हॅज टू बी प्रोटेक्टेड, ऑल दॅट इज फायन, बट वेन यू डीड द मॅपिंग, डीड यू अंडरस्टँड दॅट देयर वॉज अ प्लेस कॉल्ड अ विलेज? मावशी गांव थंय आशिल्लो, बरोबर, काय देरोडे गांव थंय आशिल्लो? बफर कशे तुम्ही डिमार्केट केले? एका रातोरात तुम्ही गव्हर्नमेंट प्रेसिडेंट आसतना तुम्ही हा निर्णय, जेकबाक अधिकार नाशिल्लो, काय त्या रिचर्ड डिसूजाक अधिकार नाशिल्लो बसपाक गव्हर्नर राजभवनात अँड गोंयचो फ्युचर हे करपाक विथ जस्ट वन सिग्नेचर अँड वन पेन. वॉज इट डन सायंटिफिकली इज माय क्वेश्चन टू यू.